जीएसटी वाढ 14% सकयल गेली काय केंद्र सरकारान आनीक 1-2 वर्सां राज्यांक जीएसटी भरपाई दिवप चुकना। आतां मेरेनचे कलेक्शन पळयल्यार गोंय 41% नेगेटिव्हांत। जीएसटी लागू जायत सावन जानेर 2020 सोडल्यार गोंय एक्काय म्हयन्यांत लुकसाण भरपाईच्या ब्रॅकेटा भायर पाविल्लें ना। मात जानेरांत मातशी तकली वयर काडटा थंय आसा, फेब्रेरांत परत आपटी। डिसेंबरा पुरतो आशिल्लो टुरिझम आनी गाडयांच्या खपाचो नेट देंवलो। अंदूच्या जानेरांत जीएसटीत गेल्या वर्सा परस 35% वाड। फक्त जानेरांत गोंय जीएसटी भरपाईच्या ब्रॅकेटा भायर। फेब्रेरांत केंद्राचे जीएसटी कलेक्शन 12% वाड दाखयता। गोंयांत जीएसटी 5% पडलो, 67 कोटी कमी। फेब्रेरांत आयजीएसटी सुमार 20 कोटी पडलो। अर्थीक वर्स 2019-20त फेब्रेरांत जीएसटी सगळ्यांत नेगेटिव्ह। जीएसटी अकस्मात पडपा फाटलीं कांय कारणां हीं एक म्हणजे डिसेंबराचो इयर एंड टुरिझमाचो नेट देंवलो। दुसरें म्हत्वाचें कारण गाडयांवयल्या 50% रोड टॅक्साचें। गाडयांच्या सेलाचेर जीएसटी तितल्या पुरतो वाडलो। ते शिवाय ते स्किमी प्रमाण गाडयांच्या सेलाचो आयजीएसटी जानेरांत गोंयांक घस्स करून आयलो। डिसेंबर मेरेनच्या सेलाचो आयजीएसटी नोव्हेंबर जानेरांत मजगतीं दोबरात वाडलो। तितले पुरतोच उपरांत फेब्रेरांत घडलां तें अशें। ऑक्टोबर डिसेंबरांत रोड टॅक्स अर्द्यान देंवयलो आनी गाडयांचो खप वाडलो। गाडयांवयलो जीएसटी राज्याक आयजीएसटी वरवीं उपरांत आयलो। नोव्हेंबर ते जानेर म्हयन्यांत आयजीएसटी 100% वाड दाखयता। फेब्रेरांत आयजीएसटी घस्स करून अर्द्यान पडला। विपरीत परिणाम जीएसटीच्या एकूण रिकव्हरीचेर जाल्यात। केंद्राकडच्यान जीएसटी लुकसाण भरपाय वेळार पडना जाल्ल्यान सरकाराचेर आर्थीक वर्साच्या शेवटाक पसून सेक्युरिटी बॉन्ड विकून रिणां काडपाची पाळी। ऑक्टोबर नोव्हेंबरांत 232 कोटी लुकसाण भरपाई येवपाची आशिल्ली। जानेरांत फक्त 132 कोटी आयले, 100 कोटी केंद्राकडेन पेंडिंग उरले। डिसेंबराची 73 कोटी भरपाय, जानेरांत लुकसाण भरपाय ना। सध्या गोंयांक 173 कोटी लुकसाण भरपाय केंद्राकडच्यान येणे आसा। मजगतीं सरकारान ह्या 2 म्हयन्यांत 175 कोटी रीण काडले। जीएसटी लुकसाण भरपाईच्या फॉर्म्युला प्रमाण वर्स 2019-20त म्हयन्याक 307 कोटींचे टार्गेट, अर्थीक वर्स 2020-21त ते 148 कोटीचेर पावतले। कलेक्शनूय पडटा आनी केंद्राकडच्यान लुकसाण भरपायूच टायमार मेळना। तातूंतच जीएसटी चालीक लागत सावन गोंयच्या कमर्शियल टॅक्स आयुक्त आशिल्ल्या आयुक्ताक ट्रान्स्फर मारला। नव्या आयएएस ऑफिसराक गोंयचें मार्केट लक्षांत येता आनी टार्गेट धरून वसुलीच्या फाटल्यान लागता म्हणल्यार आनीक म्हयने। जीएसटी देंगणात, उधारी चडटात दोंगर। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।